सायलेंट आहे सगळं तुम्ही येतो गोंयकार आमच्या मदी एक दोग जाण रिपोर्टर पावले आसा ते आमकां म्हाकाय खबर ना आनी मार्कोसाकय खबर ना तांकां कोणी सांगलां मिटींग आसा म्हणून हांव ते हांगा पावले तेजे बद्दल हांव तांकां ह्या मिटिंगेक तेंचें ह्या मिटिंगेक स्वागत करता। आयज तुमकां खबर आसा तो विशय आयज ही मिटींग आमी कित्याक आपयल्या ती थोडीशी हांव तुमकां ह्या मिटिंगे बद्दल म्हायती करून दितां की काल आमी जो मेमोरंडम दिलो सीएमान मेमोरंडम दिवन मेमोरंडम वाचले उपरांत मागीर आमी जेन्ना थंय मिटींग सोंपली मिटींग सोंपोवन आमकां सीएम आमी सरपंचाच्या कॅबिनान बसोन आमी जेन्ना डिस्कशन करताले त्या टायमार तेणी सीएमान सांगलां की तुमची जी गांवचे आतां कशें आहा आमी दोग जाण पंच कडेन मागपाक गेले आमी दोगूय आयज कितें आमकां हो जो लढो दितलो पयली सुवातेर आतां हो कोर्ट कोण जिखतलो हें आमकां कोणाक खबर ना। सरकार जिखतलो काय सुशेदाद जिखतले हें पयलीं सद्याक आमकां खबर ना, तो विशय मागीरचो। पूण आतां सद्याक आमची जी आप्रामेत आसा ज्यो काजू आसा ते बाकीची शेतां आसा ती ऑलरेडी तेंच्या आमच्या 114 गव्हर्मेंट लँड म्हणून ऑलरेडी येयल्या। त्या खातीर काल सीएमान डिस्कस केल्या त्या प्रमाणे सीएमान सांगला त्या प्रमाणे सीएमान सांगलां की प्रत्येक इंडिविज्युअल कोणाचे जे 114 नांव चेंज जालां तेणी इंडिविज्युअल एकल्यान आपलो सगळो डॉक्युमेंट लावन प्लस तेणी एप्लिकेशन हांव तुमकां मुद्दम करून सांगता तें एप्लिकेशन करप आमी दोग जाण हो प्रेशर घेवन आमी फुडें वचपाक शकपाना। त्या खातीर हांव सगळ्या लोकां कडेन हांव विनंती करता की आयज आमकां खंय ना खंय तरी आमकां एक कमिटी सीएमान सांगला त्या प्रमाणे एक कमिटी फॉर्म कर म्हणून सांगल्या। आतां हांव तुमकां आतां परत एकदां सांगता तो कोर्ट कोण जिखतलो आमकां खबर ना, पूण हांव सगल्यांक हांव रिक्वेस्ट करता आमचे खुटेमळ जावं करमणे जावं मागीर आमचे देवळामळ आसतले मागीर पेडामळ आसतले बामणमळ आसतले उड्डामड्डी आसतली ह्या म्हाज्या हेजे प्रमाणे आमी सगळे वाड्या वयले दोग जाण घेवन एक कमिटी फॉर्म करपाची गरज आसा। कळ्ळें तुमकां न्हू? आतां ते कमिटीचेर कोण आसतले आनी ते कमिटीचें काम कितें आसतलें हो विशय आमकां मागीर ते कमिटी काडल्या उपरांत मागीर आमगे तें डिस्कशन करपाचें। सेकंड गोश्ट आतां तुमी हांवें सांगले त्या प्रमाणे 114 जें नांव आसा तें आमी फक्त आतां डिस्कशन करया की बाबा तें 114 जें गव्हर्मेंट नांव येयलां तें आतां तुमी इंडिविज्युअल करतले काय आमी सगळ्यांनी मेळून करपाचें हें मातशें डिस्कस करपाक जाय। आतां हांव सगळ्यां कडेन मागतां की तें मातशें उलोवचें कित्याक हितू भितर जो आतां आमी जे काल मेमोरंडम दिला तितू भितर आमचे डिमांड आसतले ते डिमांड आमी काल सीएमाक सांगल्या। जर फाल्यां सकाळीं सुशेदाद जिखतली काय गव्हर्मेंट जिखतली तें आमकां खबर ना, पूण जर गव्हर्मेंट जिखलो जाल्यार गव्हर्मेंटाक आमी त्या मेमोरंडमाक आमी क्लियर मेन्शन केल्लें आसा आमकां 1 टायम सेटलमेंट मागला भितर। आमी काल परत तुमकां सांगता काल वाडयेचो विशय हांवें परत काडलेलो तेंचे आयज पासून तेंचे क्लास 1 आयज पासून जायना। कितलीं वर्सां जालीं तुमकां सगळ्यांक खबर आहा तें सांगपाची गरज ना। त्या खातीर हांवें सीएमाक रिक्वेस्ट केल्या की आमकां 1 टायम सेटलमेंट आमकां जाय म्हणल्यार जाय आनी तो सेटलमेंट समज जायना आनी जर फाल्यां सकाळीं आमचे हितून भितर कसलीय समज एक इंडस्ट्री म्हण गव्हर्मेंट कसले बाकीचे फॅसिलिटी समज हांगा हाडपाक सोदता जाल्यार तेका आमचो खर विरोध आसतलो हें आमी सगळ्यांनी ठाम रावपाक जाय ह्या विशयाचेर। हो विशय तुमकां सगळ्यांक मान्य आसा? हय जाल्यार हय म्हणा ना जाल्यार ना म्हणा। कळ्ळें तुमकां न्हू? पयर तुमगे आमगे आमदार येता म्हूण सांगता मिटिंगेक कित्याक येवना तो? पयची पयर आमगे एक मिटींग केलो न्हू ते आमगे आमदारान मिटिंग येता म्हूण सांगलो तो कित्याक येवना? आमदाराक मिटींग ती मिटींग तो सीएम येयलो जाल्यार आपण येता म्हूण सांगलो ताणें? हांव सांगता मरे तुका ताणें येता म्हूण सांगलो ताणें? हांव सांगता आयकय मरे हांव क्लियर तो कित्याक येवना? हांव क्लियर करता तुका हांव सांगता तुका कित्याक येवना तो
आमदार जो पळय येवना त्या आमदाराक ते पार्टीचें इन्विटेशन थिंगना. पयली गजाल ती जी मिटींग जाल्या ती आमगेली इंडिव्हिज्युअल मिटींग न्हू ती मिटींग जाल्या ती बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांची मिटींग जाल्या. तुम्ही आयकून घ्या सगळ्यांनी, आमदार येवना, आमदारांना ही जी मिटींग जाल्या ती मिटींग फक्त त्यांच्या भारतीय जनता पार्टीची हे मिटींगेक तेका तितून भितर एंट्री ना. हो ते बीजेपी कार्यकर्त्यांची मिटींग जाल्या ती आनी तितून भितर आमगेलो विशय घेतला. पूण एक क्वेश्चन करता. तो इश्यू बीजेपी कार्यकर्त्यां मिटींग म्हणून तुवें हो इश्यू आहलो ओगे लोकांक लागून तो सीएम येयलो म्हणून ताणें सांगिल्लें थिंगा हो जो प्रॉब्लेम जाला न्हू जाल्यार ओगे लोकांक कसो प्रॉब्लेम जालो तो तेजेर डिस्कशन करूं येयलो जाल्यार तेणें आमदारा हितून घेवपा जाय आहलो काय ना? आमदारा कॉन्फिडन्सान घेवपा जाय आहलो आता तुम्ही क्वेश्चन केले त्या प्रमाणे तेका हो विषय आसता सगळे आमगेल्या सगळ्या उगेकारांचो विषय आसा. ते सगळे विशयाचेर आमच्या गव्हर्मेंटान जावं सीएमान जेंच्या ऑफिसरांनी तेंच्यांनी तांकां आमदाराक तेंच्यांनी तेका इन्वायट करपाक जाय आसलो. तेका इन्वायट करूं ना. आता तेंचे मदीं आनी सरकारा मदीं आनी आमदारा मदीं कितें हें दुसपूस आसा तें आमकां ना. पूण आमकां दिसता तेणी आमदाराक हे जे तो आमचे सांगेचो MLA म्हणून तेका तेणी रिस्पेक्टान त्या मिटिंगेक तेणी तेका आपोवपाक जाय आसलो. पूण तेणी तांकां आपोवना. तुवें क्वेश्चन केला म्हणून हांव तुमकां हें सांगता. तेणें आपूण आपणा तोंडान कित्याक सांगलें येता म्हणून? तेणें आमकां सगळे मिटिंगे सांगलें आपूण येता म्हणून. तेणे बीजेपी मिटिंगेक आमकां कित्याक आमकां कित्याक वयले? बीजेपी मिटींग आनी तो सांजे वयली मिटिंगे आमकां सायन मारपा येतो म्हूण सांगून कित्याक धाडले? पळय आतां आमगे दोगांय पंच हेच पंचायतीचे हेंगे तेंचे फोटोच ना मरे. कितली लॉस आमकां. फोटो सोडला ते बॅनराचेर हेंगे फोटो आसा. मारलो न्हू काल बॅनर मारल्या न्हू सीएमएत पण बॅनर मारला. आमकां कांय कळपाक ना. मागीर हे कितें 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 म्हणटा पोस्टर मारल्या न्हू. तुम्ही आता आमगे पंचायती आमगे मेंबर तुम्ही कितें ना तुम्ही असं म्हणून कितें तुम्ही रिजायन जाले आमच्या कडल्यान थिंगा तुम्ही नाच पळय केशा हे असं करून करप न्हू. पंचायती पयशा ते का ना हे पंचायती पयशे न्हू हे तेंगे पार्टीचे पयशा जाल्यार तेंचे इलेक्शन करपाक. तेन्ना न्हू सरपंचान म्हाका फोन केल्लो की अगेच तुमगे फोटो तेजेर आमगे बॅनर एक करता बॅनराचेर घालपाक जाय जाल्यार फोटो दी म्हणून. म्हाकाय सांगलें ताणें संजय म्हाका सांगपाक आयलें की संजय सांग अशें एक बॅनर करता एक फोटो घालपाक. हेजे पयलीं न्हू आमी जायते फोटो घालताले क्रिसमसा आनी आमदारागे बड्डे बिड्डे. बट ते पळय पंच जालो न्हू ते आमकां फोटो दिना. मातशें डिस्टर्ब करता मातशें प्लीज हांव डिस्टर्ब करता तुमकां. पळय हो विशय आसा पळय आमचे मदें हिंगा धुसफूस जाता पळय ते मरे तो विशय सगळे कडेन तापतलो आनी हेवटेन तेवटेन उलोवप जातलें आनी तो मातसो विशय म्हाजे आनी कितें जाणा जे कितें आसा इम्पॉर्टंट पॉयंट्स जे कोण 4-5 जाणां येवन तेणी मुखार उलोवचे मागीर तुमी डिस्कस करपा जाता न्हू. आमी आतां ते डिस्कस करपाक लागून येयल्या न्हू आतां डिस्कशन करपाक येयला न्हू रे. तो डिस्कस डिस्कस केलें ना मातशें हांव कितें म्हणटा आमी तुमी आमकां बायट जाल्यार आमी बायट दिता. ओके तुमी पयलीं डिस्कस करूया हय तेच म्हणटा मागीर मागीर तुमचें डिस्कशन जालें म्हणटकीर आमकां सांगाय. ना तेच सांग तुका ते डिस्कस करून कमिटी फॉर्म जातली. मागीर डिस्कशन करुया कळ्ळें का. ते मागीर रिकॉर्डिंग करुया कळ्ळें का. मागीर आमचे भितरले तो समज एक व्हिडिओ समज व्हायरल जालो जायत लोक म्हणटा कितें